नमस्कार. सेट डायरीच्या 16व्या भागात तुमका सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार. सेट डायरीक तुमचो अफाट मोग मेळटा आणि तो सदांच असोच मेळचो. जर तुम्ही आमचो चॅनल सबस्क्राईब करू ना जाल्यार तो मुजरत करचो. तर आज सेट डायरीत आमी घेऊन आयल्यात बाब जुझे लॉरेन्स हाणें बरयल्ली कथा म्हापसा म्हापसा. लक्ष्मी बसीच्या जनेलाकडेन बशिल्ले, माणयेर बॅग घट्ट धरून. ऑक्टोबराचो म्हयनो. बस पणजेच्यान भायर सरिल्ली आनी पर्वरे पावत आयिल्ली. भायर थंड वाऱ्याचेर झाडांची पानां खेळटालीं, पूण लक्ष्मीचें मन भायले सैमाचेर नासलें. तिच्या दाव्यान बशिल्ल्या मनशाचेर आसलें. 30-35 वर्सांचो आसुये, बरो न्हेशिल्लो, पुडी रंगाचे खोमीस आनी नवे जिन्स घालून ताचे हात माणयेर दवरून सुशेगाद बशिल्लो. जनेलांतल्यान पर्वरेचे नवे नवे बंगले आनी बिल्डिंगो दिसताल्यो, वेगवेगळे रंगाचे आनी मोदींचे. एक विचित्र कार्नवाला भशेन नवगिरेस्त लोकांनी बांदिल्ले ते. दोळ्यांचेर पेज हाडपी आनी मनाक वीट येवपा सारके. मदीं मदीं थोडीच आदली सोबीत घरां वगीच सोशीत बसल्यांत कशी दिसतालीं. लक्ष्मीन तिरशे दोळे करून ताच्या हातांचेर नदर मारली. काळे कोंगरे केंसाच्या रानांतल्यान शिरो मणगटासून हातांत जिरिल्ल्यो. लक्ष्मीन लांब हुस्कार घेवन सवकास सोडलो. हुस्कार घेतिल्ल्यान तिचो खान ताच्या कुशीक चेपलो आनी तें नकळत लजेन तांबडें जालें. तो कोण जायत तें चिंतूक पडलें. हिंदू वा किरिस्तांव, काजारी वा आंकवार. पोटाचेर मुदी नाशिल्ली, पूण ह्या तेंपार सगळेच काजारी मुदी खंय घालतात. पगारी वा स्वताचो धंदो चलोवपी. पगार आसल्यार भिरांत ना, धंदो म्हणल्यार वयर सकयल जाताच. लक्ष्मी म्हापशा वतालें. 5:30 पयलीं पावपाक जाय आशिल्लें. थंय तिची बापोल भयण आनिकूय एक लग्नाची सोयरीक घेवन तयार आशिल्ली. हालीं लक्ष्मीक लग्न करून उडोवपाचे बगर शिलाताईक आनी कांयच काम धंदो नाशिल्लो. असल्यो सोयरीको करून लग्न जावपाचें हें कोणें थारायलें? तिका फोर्स करूंक कोणाक हक्क आसलो? लक्ष्मी अशेंच वजेत रावलें. जायत जाल्यार ही वाट सोडूंक आनी ही परंपरा मोडूंक ते शकतालेच. हय, जाय जाल्यार कुशीक बशिल्ले दादल्याक पसून जाप केल्यार आत्ताच्या आत्ताच सगळें बदलूंक जातालें. एकामेकाकडेन उलयतलीं. म्हापशा पावतकच तो तिका च्यावेक आपयतलो. परत केन्नाय मेळटलीं, मोगात पडटलीं आनी शेवटाक लग्न जातलें. भुरगीं येतलीं. तो तिणेंच वेचून काडिल्लो मोगी जातलो. ताचो मोग तिणेंच थारायल्लो रस्तो जातलो. आनी एक दीस ती खंय तरी अशीच बसीन भोंवतली आनी तें ताच्या मोगाळ खानार तकली दवरून झेमतलें. लक्ष्मीचें मन बसीक फाटीं सोडून फुडें धांवत रावलें. पूण बसींतल्या परकी मनशाकडेन उलोवपाची ही देख कसली हलकटशी. तो कितें चिंत्तलो, पूण कित्याक उलोवचें न्हय? तें तर आधुनीक आनी उक्ते मनाचें आसलें. मोटवी साय आनी ब्लावज घालून आयिल्लें. आवयचें साडी न्हेस आयकनासतना घडये कसलेंच पुस्तक वा नेमाळें वाचतलें जाल्यार तो ताका उमेदीन पळयत आसलो. पूण आयज वाचूंकूय कांयच हाडूंक नासलें. उलय रे, म्हजे कडेन उलय. मनांतले मनांत तिणें ताका आग्रो केलो. कितेंय तरी म्हण. पूण ताचे दोळे फुडले वटेन थीर राविल्ले. घडये तो नो स्मोकिंग बोर्डाचो खर अभ्यास करतालो. तोवूय चिंतेस्त दिसतालो. बायल भुरग्यांचे चिंत्तालो जायत. धंद्याचे विचार, व्हंकलेचे, लग्न जालां काय ना तें लक्ष्मीक कळूंक जाय आसलें. पूण कशें? 10 मिनटां भितर म्हापशा पावचे पयलीं, शिलाताईक मेळचे पयलीं. सुशेगाद. चल, दुसरे फावटी विचारल्यार जालें. पूण दुसरी फावट आयलीच ना जाल्यार? बसीचे गरमेत ताच्या घामाचो परमळ लक्ष्मीचेर पातळ्ळो. तिणें त्या न्हंयचेचो लांब स्वास घेतलो आनी परत तिचे भूज
ताच्या कुशीक तेकलें. तिचें आंग शिरशिरलें. पाड पडू. तिका असलीच शिंगारीक सोपन येवपाची संवय आशिल्ली. पुंडलीक, स्कुलांतलो चित्रकला शिक्षक, साई, शिरोडेचो बापोल भाव, अशेश पासून तांगेर पुजो करपी तरणाटो भट हे सगळ्या कडेन लक्ष्मीन मोग केल्लो आनी लग्नूय जाल्लें. तांचे कडेन एक्कूय उतर आयलें ना. ती खबर सोड. इतले बारीकसाणीन सपनां बांदूंक गेल्यार खऱ्यांनीच उलोवपाक वेळ खंय मेळटलो. तिणें थारायलें एक सादो प्रश्न विचारतलें. मातशें सांगशी, म्हापशें फार्मा लॅब्स खंयशी पडटा? केन्ना विचारतलें? आतां 5 सेकंदां भितर घडयाळीक पळयलें. 5, 4, 3, 2, 1. होच वेळ. तोंडार हय न्हयसो हांसो हाडून तिणें विचारलें, एक्सक्यूज मी? तेन्नाच तोवूय घुंवन ताणें बस कंडक्टराक पयशे दिवपाक हात फुडें केलो. लक्ष्मी गोंदळ्ळें आनी ओगी रावन आपले बॅगेत पयशे सोदूंक लागलें. ताणें तिचें कांयच आयकूंक नासलें. लक्ष्मी थंड पडलें. परत तिचें मन व्हावूंक लागलें. तें ताका आवडटलें काय? तें आवडपा सारकें आसलें काय? कोणाकूय आवडलें जाल्यार कित्याक आवडलें म्हणून समजोवपाचें? तो तर मातसोय लागीं येवंक नासलो. पूण लक्ष्मीची जांग ताच्या जांगडाक तेंकताली. तें सोंसूंक जायना जालें. तिचे सायेक आनी पांयाक हुंसाणशी लागली आनी तें मातशें पयस जाल्लें. लज नाशिल्लें. लग्नाच्या सोयरीकेक वता आनी बसींतल्या परके दादल्या फाटल्यान मरता. सोयरीक. ती शिलाताई दाखयतली ते न्हवरे तसलेच. लोले आनी जड्डे. एकटो बरोच दिसतालो, पूण सारको आम्मा बुब्बू. दुसरो गिरेस्त आशिल्लो, पूण नाकांतल्यान फू फू करतालो. आनी तो शेट. ताच्या कानांतल्यान केंस फुलिल्ले आनी ताचे दोळे घडये घडये तिच्या गळे सकयल भोंवताले. घडये लग्न जावन चुकी नाशिल्लें जाल्यार असले मऱ्याक बशिल्ले मनशा कडेन कुपीत मोग करूंक येतालो. शी बंद करतें आतां. पूण थंड जावपाचे सुवातेर आनिकूय उचांबळ जालें. ताका घट्ट वेंग मारीनची दिसली. ताच्या केंसांतल्यान हात भोंवडावंक, ताच्या ओठाक घास मारूंक. अकस्मात धीर घेवन तें ताचे कडेन परते घुंवलें आनी म्हणलें, हाय. त्याच खिणाक रस्त्यावयल्या बैलांक धांवडावपाक बसीन केल्लो होर्नाचो आवाज आनी लक्ष्मीन उलयिल्लें उतर एक जालें. बस जिकली. तें तांबडें जावन जनेला कडेन पडतलें. तो झेंपपाक लागिल्लो. धीर करून तें ताचे कडेन पळोवपाक लागलें. ताची झेम पळोवन तिचेय दोळे जड जाले. झेमता झेमता तिची तकली त्या दादल्याच्या खांदार तेकली. तें तशेंच न्हिदलें. बस म्हापशा पावत आयली. म्हापसा म्हापसा म्हापसा. तो जागो जालो. उठूंक लागलो. न्हिदिल्ले चलयेक उठोवपाक मातशें वायट दिसतालें. पूण बस म्हापशा बस स्टँडा कडेन पाविल्ली. ताणें ताका सवकास हालयलें. पावली. ताणें कानांत म्हणलें. तो उठलो. देंवोन चलपाक लागलो. खंयच्यान वचप काय? तें चलयेक विचारूंक जाय आशिल्लें. फार्मा लॅब्स खंयशी पडटा? मेळपाचें 5:30 थारायिल्लें. 10 मिनटां उरिल्लीं. रिक्षा करची पडली. आईन सांगिल्लें फक्त शिलाताईचें घर सोदून काड. ताणें बोल्सांतल्यान शिलाताईचो पत्तो बरयल्लें कागद काडलें आनी रिक्षांत बसलो. तर सीट डायरीत तुमी आज आयकताले बाब जुजे लॉरेन्स हाणें बरयल्ली कथा म्हापसा म्हापसा. तुमकां जर आयची आमची कथा आवडली जाल्यार मुजरत लायक करात, कॉमेंट करात, शेअर करात आनी आमचो चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच जर तुमकां दिसता तुमच्योय कथा सीट डायरीत आस्पावीत जावच्यो जाल्यार 9823593808 ह्या नंबरार व्हॉट्सॲप करात. धन्यवाद.